झर जेजू दिता जिविताची झर जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जिविताची झर जिविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मार्कासो शुभवर्तमान आणि अवस्वर 16 वळ 15 तावन 20 पर्यंत. मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 16 वर्सेस 15 to 20. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या स देशांनी वसा आनी स रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत मनिना ताचेर कॅस्तेचें फर्मान पडटलें. सत म्हणटल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवसां सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेंय वीख बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्यान जेजू सर्गार उबान घेतलो. तें देवाचे उजवे कुशींत ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सन वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांचे सांगता वावुरलो. आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी तांणी तांची शिकवण थीर केली. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी तांणी तांची शिकवण थीर केली. तीस शिकवण आयकून जेजूक आनीकी गुंडायन वळखोंक कशी वाटतलें म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. कालच सांगासर वस्तेरेतेर अखेर जाली आनी काल अखेर जाल्ले ह्या वस्तेरेतेरेंत आवय आनी दूं आसली आनी काल रेतेर जाल्ल्या उपरांत परत म्हाका मेळूंक आयली. वरत्या संतोशान म्हणाली, पयले पुटी ह्या म्हज्या तुवेक देवाचें उतर सारकें समजलें फादर. कितें समजलें? आनी पयल्या दिसा तावनूच ताका आयकोवची ती उर्बा ताचें थंय वाडली आनी सडली म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक कुटामंगा सगळें कुटां आवय बापय दोगां भुरगीं. एकल्याचें 9th जावन आतां 10th गेलें आनी एकलो धाकटो भुरगो. आनी उपरांत म्हाका मेळूंक आयलें तें भुरगें 9वी जावन 10वेंत आसलें. आनी म्हणालें फादर मेळच्या पयल्या हप्त्यांत हांव रितीर करता. रितीर करता मात्र न्ही, रितीर वेळार म्हाका गायन करूंक जाय फादर म्हणालें. रितीर वेळार एकंदर न्ही, हांगाय येवन गायन करतलें सांगाता रावन ताका गायन करूंक जाय. आनी त्याच भुरग्यान हांगा आराधना वेळार मंगळाराच्या सांजेच्या आराधना वेळार 9वेंत आसलें भुरगें, जेजू म्हाका तुजी सेवा करूंक जाय, जेजू म्हाका हांगास ह्या जाग्यार तुजी सेवा करूंक जाय. उक्त्यान ताणें मागलें. आपणाक कळीत जाल्लें, हांवें तें हेरांकी कळीत करीत जाय म्हणली उर्बा पळया.
जायत्यो काळ जावन आमी देवाचे उतार आयकून आसा, जायत्या वर्सां जावन आमी देवाचे उतार आयकून आसा. सांगतना फादर जेरी सांगता आमी माटवांत आसले म्हणटात, काजराच्यांनी पयलो माटो घाल रितीर केल्ल्या वेळार भोव बरें. पूण त्या जावन येदोळ पर्यंत तुका मेळिल्लें कोणाक तुवें दिलां, कोणा सुवें तुवें वांटून घेतलां. हाज्या पयलें तुमकां वो दाखलो हांवें दिल्लो, आज परत दिवया कित्याक म्हळ्यार सोम्याच्या उतरांचेर तो नोंद आसा. एकल्याक सारकें उलोवंक येना म्हणून ताका खंयसरी कामाक दवरुना. देखून तो कितें करता, एका बायबल सोसायटीच्या ऑफिसाक वता. बायबल सोसायटीच्या ऑफिसाक वचून तो मॅनेजरा मेळटा आनी म्हणटा म्हाका कितें काम आसलें दी म्हणून. ताका मॅनेजर म्हणटा हांगा एकच काम, पवित्र पुस्तक वाचचें एकच काम, बायबल वाचचें काम. तें तुजे वरी जावचें ना, तुका सारकें उलोवंक जायना, तुजे वरी जावचें ना. ना हो म्हणालो ना म्हाका जाता जाता हांव करता म्हणालो. करताय वय हांव करता म्हणालो. तूं कशें करतलो, तुका सारकें उलोवंक जायना, गाग आसा, करताय तूं. ना हांव करता म्हणालो. तरी पळया तूं करता जाल्यार आज काल तुजी परीक्षा करचे खातीर 5 बायबल तुका दिता. हां ते तूं विकून हाडटाय जाल्यार मागीर तुका कामाक दवरता म्हणालो. वो 5 बायबल काडून घेवन वता, घरां घरां वता. तुका समाधान जाय आनी अशें उलोवचें पळयतना तांणी वय म्हळ्यार हाजें उलोवचें पळोवन तांकां चड वेळ नाका. तुका शांती जाय तर अंतू आसा म्हणालो. समाधान जाय अंतू आसा. तुका संतोश जाय अंतू आसा म्हणटाना हाजे कडेन उलोवंक गेल्यार आमकां उलोवंक जावचें ना म्हणून हाका बेगीन धाडया म्हणून लोकांनी कितें केलें, हर एकल्यान ताजे कडचो पवित्र पुस्तक खाण गेलो आनी हाका धाडून सोडलें. आनी त्या दिसा 5 मात्र न्ही, ताणें 20 बायबल विकले. हें पळोवन तो मॅनेजर ताका कामाक दवरता. त्या नंतर हर एक दिसा वो वचून घरां घरांनी वचून दार तापडून एक न्ही हजारांचे हजार बायबल विकूंक शकता. हाका उलोवंक येना, पूण लोकांची गरज कितें म्हणलें तो जाणा. ताका उलोवंक येना, लोकांची गरज कितें म्हणलें जाणा. त्या गरजेंत कोण ताका पावता म्हणलें तो जाणा. देखून पयलें लोकांची गरज पळय आनी तांकां खंयसर ती गरज कोण तीर्सता म्हणलें दाखोवन दी. आतां हांगा आयिल्ल्यांक देवाच्या उतराची कितें म्हणटात, जाणवहीन मात्र न्ही, देवाच्या उतरां मुखांतर कशी बुजोवन मेळटा, कित्याक मेळटा सांगा तुमी. जेजू जशी आयिल्ल्यांक जेजून देवाच्या राजाची बरी खबर परगट केली वय मू. पूण जेजू जशी आयिल्ल्यांक कितें मेळ्ळें, तुमचे कश्ट घेवन येया, कंत घेवन येया, बेजाराक घेवन येया, इराराक घेवन येया, सोलवणी घेवन येया, निरासपण घेवन येया, पातकां घेवन येया वय मू. वय की न्ही. घेवन आयिल्ल्यांक जेजून कितें दिलें, विशय दिलो. कसो दिलो, देखून जायते फावटी सांगलां तुमकां, मनशान बांदलें काडटो ना म्हणजे ही गरज न्ही, हाची गरज. मनीस जाल्यार हली एकल्याक काडटोनाची गरज न्ही, कोपेलांची गरज न्ही, या व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगाची गरज न्ही, हाची गरज. ही जायजे तुजी म्हजी आमची गरज, ही गरज. हांवें जायते फावटी सांगलां लागीं आसा ही गरज, लागीं आसा म्हणून वचचें न्ही. खंयसर देवाच्या उतार तुका लागीं आसा थंयसर वच. पूण आज तुवें आनी हांवें कितें सोदून वचचें, खंयसर म्हाका लागीं आसा देवाचें उतार थंयसर हांवें चड आनी चड आसूंक कुशी वरी जाय. जेजू आपल्या आवय सांगता बापाय सांगता रावूंक कुशी व्हरतालो की देवाळांत आसूंक कुशी व्हरतालो. लुकास एवांजेला वचर 2 आनी 40 आनी 7 हांव ऐका. Luke chapter 2 verse 46 जावन 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. ताणी ताका देवळाक आपोवन हाडलो. त्या दस्तुऱ्या प्रमाणे, जुदेवाच्या दस्तुऱ्या प्रमाणे, रिती रिवाजा प्रमाणे वर्साक एक फावटी तांकां कितें बली पेटोवंक आसलें वय मू. जेजूक तांणी देवळाक आपोवन हाडलो. आनी देवळांत येवन देवाक वळखलो जेजू. आपल्या आवय सांगता बापाय सांगता घरा वचूंक आयकना. कितें करता, 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोवणदारां मदीं बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो.
कित्याक बांबयन तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्लें दंपून दवरूंक तुका आनी म्हाका आमकां दिलां तेच चिंतून हांवें दंपून दवरलें जाल्यार ह्या भावांनी दंपून दवरलें जाल्यार तुमकां कितें मेळटा आसलें कितें मेळटा आसलें देखून जेजू म्हळ्यार माथ्यावाच्या वांजेलांत वचोन 5 वर्स 14 तुमकां दिलां दंपून दवरूंक न्ही तुम्ही संसाराचो उजवाड मॅथ्यू 5:14-16 तुम्ही संसाराचो उजवाड डोंगराचे ताळवेर बांधला ते शहर डोंगराच्या ताळवेर शिखराचेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना पळय न्ही सडा जावन देवाळां खंयच्या धर्माचे जावन खंय बांदूंक कितें कशी व्हरतात उबाऱ्या दोंगरार वय मू वय गे न्ही हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार डोंगराचे ताळवेर बांधला ते शहर डोंगराच्या ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना आमचें शहर कोण गट्ट शहर कोण आतां आमी शहराक उखल धरचें नाका कोणा उखल धरचे जेजूक लिपोवन उराना तशें कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना बगार घरांत असलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता वयर दवरता आमी देखून तो लायट वयर आसात पोंदानांत त्याच प्रमाणे तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू तुमचो उजवाड आतां कसलो उजवाड तुजो आनी म्हजो आमचो मनशा मुखार परजळाचे तुज्या तोंडाचो परजळ गी तुज्या तोंडाची सबाय गी देखून हांवें जायते फावटी तुमकां उलो दिला एकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरां सांगात आसतना फादर जेरीची खोबार उलय एकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरां सांगात आसतना जेजू विशयांत उलय ही सुत्रां हर एकल्यानी पाळल्यार सुवार्ता म्हणल्यार आसा पळय वेगळी सगळ्या संवसारार प्रगट जाता एक वायट खबर कितले वेगळी संवसारार प्रगटता वय मग प्रसाद तागिना कित्याक प्रसाद ती तुका कळिल्ली म्हणटा तोडवंक जायना दवरूंक जायना कोणाक तरी आपोडांनी वोणाडी सांगायचें वय मग हें कित्याक जायना तुका जेजूचो खरो मोग आसा जाल्यार जेजू विशयान सांगूंक कित्याक तुका जायना 2025 वर्सां पयलीं ती बरी खबर संवसाराक आयिल्ली लुका समाजाला वचो 2:10 लूक चॅप्टर 2 आनी वर्स 10 2025 वर्सां पयलीं आयिल्ली खबर बरी खबर आनी की सगळ्यांक पावूंक ना भाव भयणी नाही का तो दूत तांकां म्हणालो भिये नाका पळया सगळे परजेक सगळ्या संवसाराकच व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला 2025 वर्सां पयलीं ती बरी खबर हाडून आयला देवदूत इतली वर्सां जाल्यार आनी की ती बरी खबर सगळ्यांक पावोवंक जावंक ना मेळोंक ना आयकोंक मेळोंक ना आनी कितें ती बरी खबर मुखार सांगता तो दूत आयच्या राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मला तारका विशयान बरी खबर ताराण्या विशयान बरी खबर सगळ्या परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला कितें ती बरी खबर आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मला तारण जेजू तें तुका आसा तारान जेजू नातल्यार तुका आसा मरण जेजू तें तुका आसा सुटका जेजू नातल्यार तुका आसा जडखा देखून तो माथेवाच्या मंदिरांत वचो 26:14 सांगता मॅथ्यू 24:14 ही सुवार्ता राजाची बरी खबर सगळ्या संवसाराक प्रगट जाता तर अंत येतलो सैतान आसो खोटेपण आसो वायट आसो काळोख आसो असत आसो अनिती आसो ऐका आनी सोमेस्त परजांक सतकळी जावचे खातीर राज्याची सुवार्ता कितें कळी जाय सत कळी जाय आनी सत कशें कळी जाता काले देवाच्या उतरां मुखांत कशें पळयत पुस्तकां जेजू साक्ष दितात म्हण जेजून सांगलें जाल्यार तुमी सत मानिनात हर एक प्रवाद जेजू साक्ष दिता हर एक काळ वेळ युग जेजूक साक्ष दिता सगळी सृश्टी जेजूक साक्ष दिता रचलेल्या रेखा रचनेन कोणातान जीव जडला सृश्टी जेजू साक्ष दिता ओ जियो हांवें जेजूतान जोडला ओ संतोष हांवें जेजूतान जोडला ही शांती हांवें जेजूतान जोडल्या ही जाणू हांवें जेजूतान हांवें जोडली ही कृपा हांवें जेजूतान जोडल्या आज जेजू विने तूं कांयच जोडूंक शकना करूंक शकना जेजून म्हणूंक ना गे जुवांस वंजेला वचो 15 आनी वड 5 मुजे विने कांयच करूंक शकनात ऐका जॉन 15:5 हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता
आणि जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता फळ दिता कित्याक म्हजे विणे तुम्ही कांयच करूंक हे शकना मतीन कसं या जेजुविने तुका कांयच लाभाना कितेंच मेळना इस्वार्था परगट जाता भाव म्हयन्यान वळख सांगिल्लें पळय ना समजोनी देव म्हणटले सो अंत ह्या संवसारी कोणाक देवा कन्न वडो आयकोना सगळी परसा ताका वळखतले म्हणून आयकोना तुमी ताका कुर्सायल्यांची नदर ताजेर उगड्या बुकावस्वर 1:7 ऐका पंडित घडतले काय ऐका तो येता कुपा बराबर रेव्हलेशन चॅप्टर 1:7 हर एकलो ताका पळयतलो कुपा बराबर तो देवून येतलो हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर ताका पडटले कुर्सायलेल्यांचे कश्टितल्यांचे निंदा केल्ल्यांचे केळकुळां केल्ल्यांचेर केल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले संवसारांतल्यो सगळ्यो परसा ताचे खातीर विळाप सगळ्यो करतल्यो परसा संवसारांतल्यो ताचे खातीर विळाप करतल्यो खंडीत जावनी घडटले खंडीत घडतले आमेन आमेन खंडीत घडतले खंडीत घडतले आमेन ओडवली जायते प्रवाद आमच्या गमना काढल्यात देखून तो जेजू म्हळें बरी कबार सतमान सगळींचे रास तुमचे जातले म्हणा मातेवस वंजेल अवस्व 3:2 मॅथ्यू चॅप्टर 3:2 तुमची पातकीची नी बदला बदला. कित्याक सर्गींचे राज्य लागीं पावला या मार्कास वंजेल अवस्व 1:15 मार्क चॅप्टर 1:15 तो म्हणतलो वेळ भरती जालो. जालो देवाचे राज लागीं पावला देवाचे राज लागीं पावला पातकीची नी बदला. बदला आणि बरी खबर सतमाना बरी कबार सतमाना देवाचे उता सतमानताना पातकीची नी बदलूंक सुलाभ भाव बहिणीनो त्यावरी तुका म्हाका आमकां लॉस जाला त्यावरी आमचें जिवीत विबाडलां पथका वरवीं आतां देवाचे उतार आयकता ना ते मानून घेता आमकां कितें लाभता सर्गीचे राज समाधानाचे राज आतां सर्गीचे राज म्हळ्यार कितें परत्या सांगची गरज आसा की शांती समाधान संतोष मोग मैपासो दया माया काकलो उजवाड वय मग उर्बा उमेद वय की न्ही धाबासो संभ्रम आचारण वय की न्ही हें नाका की तुमकां तर कितें करून सांगता पातकीजीनी बदलो न्हू देवाचे राज वरचे कधी बरी खबर सतमानतानी हें सकड आमचें जाता आनी जें कितें आमकां लाभलां भाव तें दांपोवन दवरूंक न्ही देखून आज तुकाय आनी म्हाकाय आज शिस्नात आसा ते जेजूचे 12 शीस आसात गे आज जेजूचे शीस कोण ताचे उतार स्विकार केल्ले ताचे शीस जुवांस वंजेला वसोर 8:31 आनी 32 ताका सत मानतल्या जुदेवांक जेजून म्हळें ऐका जॉन चॅप्टर 8:31-32 आपणाक सत मानतल्या जुदेवा तुम्ही कोणाक सत मानतात इल्लें दुसऱ्यांक सत मानतात इड्यान दिलां इल्लें इड्यान तिकल्या दवरलां ना गे त्या बायान सांगलें न्ही गे ओडोली भावान तो उल्लेख केलो म्हाका येवन तेणें सांगलें आमी रोजेर आयल्यार एका दिसाचे रेत्रेक हांगा येतलें फादर धांवून थंय वयतलें फादर कितें मिंजीर काडूंक नाड्या हाडूंक आनी हें हाडूंक तें हाडूंक म्हणाली ती देखीन जेजूस समी म्हणल्यार प्रांत मोदें आनी एकल्या बसोंक ना आनी कोणाक बसोंक ना तुजी नदर ताजेर तुजी दिश्ट ताजेर सर्वस्व तो संपूर्ण तो सकट तो सांगू नये क्रिस्तस सकड कोलोसेकारां म्हणल्या पत्रांत अवस्व 3:11 क्रिस्तस सकड क्रिस्तस सकडांक थोड्यांक मात नाही या नव्या जीवनात ग्रेक आनी जुदेव सुनात केल्ले आनी सुनात करिनातले अनागरिक सिथियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो बेदसना क्रिस्त म्हणल्या उपरांत बेदसना क्रिस्तस सकड जेजू तुका मेळ्ळा जाल्यार कसलोच भेद ना दादलो या बायलो वो गिरेस्त्या दुबळो शिकलो या शिकनातलो या जातीचो उंच जातीचो कीळ जातीचो म्हणलो भेदच ना सगळो कान उडयता कित्याक तें सत देखून कितें वाचलें तुवें आतां ह्या नव्या जिवनात ग्रेक आनी जुदेव सुन्नात केल्ले आनी सुन्नात करिनातले अनागरिक सिथियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो बेदसना क्रिस्तस सकड ल्हानांक व्हडांक दोबल्यांक धाकट्यांक दादल्यांक स्त्रियांक भुरग्यांक तशेंच चेड्यांक चेडवांक सकडांक एकच देखून ताच्या पयल्या आवाजपांत आमी कित्याक सगळो आवाजवर पेतूरच्या पयल्या पत्रांत आवाजवर 5 सगळो आवाजवर वाचूंक सांगलो कित्याक म्हळ्यार वयर कितें बरयलां देवाचो हिंड क्रिस्त ह्या संवसारांत कितें करूंक आयिल्लो बापाचो हिंड तयार करूंक आयिल्लो सगळो हिंड कोणाचो जायचे
आपल्या बापा असो जायचे म्हणून सगळ्या शेळयांक तो एकठांय करूंक आयिल्लो देखून हांगा कितें बोलना देवा असो हिंड हिंड देव कितें कशी व्हरता आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत सगळ्यांनी कितें जायचे एक हिंड जायचे देखून सांग पेद्रू कशें सांगता पळया आतां एका मुखार आता तुमचे मध्ये असलेल्या वडिलांक हांव ही बुधबार सांगता. आता हे वडील माझे संसारी वडील नाही. आता सुख समजा नाका तर हे तुमच्या राजकीय पुढारी नाही, हे तुमच्या संस्थेचे वडील, या तुमच्या वाड्याचे वडील नाही. हे वडील कोण म्हळ्यार सारकें समजणार आत्मीक वडील कोण कोणाचो वावर हर एकल्याक जेजूच्या नांवान एका हिंडांत हाडचो उद्देश ते वडील. देखून वडिलांक एक सांगता कितें सांगता हांव तुमचे बरी एक वडील. आता सांग पावल कितें म्हणटा हांव तुमचे बरी एक वडील. कसलो वडील तो हांवें सांगला तुमकां कसलो वडील. मागीर मार्काक आपणाचो पूत म्हणटा न्ही तो. आनी एका जाग्यार कोरिंथीकारां बयल्या पत्रां 4:15 कितें म्हणटा हांव तुमचो बापूय म्हणटा. ऐका 1 Corinthians chapter 4 verse 15. तुमकां क्रिस्त ते हजारांनी शिक्षक खरे वडील कोण तुझे आनी म्हजे आमचे खरे वडील जाय जे भाव भयणीन क्रिस्ता ते तुका आनी म्हाका आमकां हाडलेले. संवसारांत जायते आसात, स्थानार आसात, हुद्द्यार आसात, पदव्यार आसात, ताजे वरीन तुका तांणी तुका जे क्रिस्ता ते हाडूना ते तुका तांचे थंय वडटात. त्या वडिलांक काल जा म्हणून देवाच्या सांगाना ह्या व्हडल्या वडिलांक. आनी सांग पावल तेंत म्हणटा कितें जाता तुमकां क्रिस्त ते हजारांनी शिक्षक हजारांनी शिक्षक आसतीत तुमकां बापय म्हणलो एकलोच. पण तुमकां बापय म्हणलो एकलोच हांवच तो न्ही तुमकां जल्म दिलो बापय. सांग पावल म्हणटा क्रिस्ता ते हांवच तो तुमकां सुवार्ता परगट कसो तुमचो बापय जालो सुवार्ता परगट करन क्रिस्त ते तुमकां जल्म दिल्लो. साबारांक ते स्वीकार करूंक नाका. फायदो जोडला सुवार्ते मारिपात त्या वडिलाची वळख जाल्या. पूण थोडे आमकां पळय हांगा देवाचे उतार उलो दिता बाबय. फाल्यां तुवें जेजूक परगट करतना तूं कोणाक परगट केला ताणें तुका वडिलाचो जागो दिचे जाल्यार तुका कोणें परगट केला ताका पयलें तूं वडिलाचो हें दी जागो दी. हांगा सांग पावल सांगता तुमकां सुवार्ता परगट कर क्रिस्त ते तुमकां जल्म दिल्लो. क्रिस्ता ते तुमकां जल्म दिल्लो. आता बाटी देखून ह्या वडिलाक आत्मीक वडिलाक तुमी कितें जायचे हांव तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टाचो साक्षीदार. वडील म्हळ्यार ऑप्शन तो म्हाका पदवी आसा वडील म्हळ्यार ती पदवी नाका आमकां संवसारी पदवी अधिकार आमकां नाका उठबस करची. क्रिस्ताच्या सेवेंत क्रिस्ताचो साक्षीदार फुडें उकडापी करूंक आसचे माहिमेन तुमचे सवय एक वांटेली. जें कितें राखोन आसा तुका या म्हाका आमकां सगळ्यांकी आमी सकट त्या महिमेंत वांटेली. देवा मुखार शाबास बऱ्या आनी विश्वासी साकरा म्हणून तुवें तुजें काम बऱ्या तरेन केलां तर तुका थंय स्वागत आसतलो. नाजाल्यार तुजी म्हजी आमची झडटी जातली. हांगा हो केदो व्हडलो वडील जाल्यार केदो व्हडलो पदवेदार जाल्यार न्ही जाय की असली पदवी कितें जावन आसा. मते वसवंजेला 28 आनी 18 ऐका असली पदवी जेजून तुका आनी म्हाका आमकां दिल्ली ती पदवी असली पदवी कितें ती ऐका Matthew 28:18. जेजू लागीं येवन जेजू आपल्या शिसांक लागीं येवन म्हणालो तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. ती कशी पदवी मुखार वास देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शिस करा. ही जावन असली पदवी स्वार्था परगट करूंक पळय तुका मेळना ते आपोवणें ती जावन असली पदवी न्ही खंयची दुसरी. ह्या पदवे मुखांतर ह्या अधिकारा मुखांतर कितें जायचे सुवार्ता परगट जायचे क्रिस्ताक महिमा जायचे आनी त्या वरवीं बापाकी महिमा जायची. देखून हांगा म्हणटा आमकां राखोन आसा तो महिमेचो कुरो तांतू तुमचे बारबर हांवूय वांटेली. म्हाका इल्लो सर तुमकां इल्लो उणो न्ही ऐका तुमचे तबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सरया. कोणाक सरया तुमच्या तबेन दिल्ल्या. आतां हांगा आसल्या आवय बापाय न्हू तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या तबेन दिला ना वस्ते तरे वेळा हांवें हांगा बरें सांगचें देव बिरान तुच्या भुरग्यांक जल्म दिल्ले आवय बापाय कितली भागी. सिराकाच्या बुकांत 3 आनी 8 ते वास 5 गिसो जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता कोण सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता. आवय बापायचो संतोष तो
आपल्या भुरग्यांनी कितें जावन आसायचे पहिले सरस प्राविधी जावन आसायचे पहिले सरस पहिलं स्थानमान दिवचे देखून तुमच्या भुरग्यांनी जितलो जसो मोग केला जितले ती देवाक वळखता तितलो संतोष तुमचो आवय बापायचो जाता जायची देखून हांगा देव तुमच्या ताब्यान दिल्ल्या त्या हिंडाक देवाच्या हिंडाक सरया देवाच्या हिंडाक पळया परत सांगता देवाचो हिंड संसार हिंड बरो आमी सरयता तुमच्या भुरग्यांक संवसारी रितीन कितें खावंक दितात जेवंक दितात पिवंक दितात न्हेसोंक दितात बाबा बाबा आत्मीक रितीन तांकां सरयलांगी म्हणलें सवाल देवाच्या हिंडान तांकां हाडलांगी म्हणलें सवाल आज हें जायचें पयलें काम हांगा तुमकां पुरा सवलत दिवन खावंक जेवंक दिवन बरें करून तुमकां आसोन नासोन हांवें धाडल्यार तें म्हजें काम न्ही असली काम कितें म्हज्या तब्येन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सरया ह्या आमच्या तरबेन आमच्या सेवेंथ असल्याच्या हर एकल्याच्या हातान दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक हर एक सेवा त्या तुम मनोभावान आमी करीत खाली ही मात न्ही हाजे सांगता सांगता दुसरी सेवा इज कॉम्प्लिमेंटींग म्हणटा आमी इंग्लिशान कॉम्प्लिमेंटींग म्हळ्यार गरजेची ती नासता न्ही काल हें दिल्यार जायना जीस शिकोवन आयिल्ल्यांक जेजून तशेंच फाटीं धाडल्यांगी 2 माश्टल्यांनी 5 हुंड्यांनी तांणी 5,000 लोकांक 7 हुंड्यांनी आनी 2 माश्टल्यांनी तांणी 4,000 लोकांक देऊ ना मात्र शिसांक सगळी रात कांय मेळनातल्या थान्यांच वचून बकरी भाजून माश्टली भाजून आपूण जेवण करून देऊ ना देखून दोनी गरजेचें खाली आत्मीक मात्र न्ही पळया न्ही देवाच्या हिंडासो तुका हुस्को आसतना मोग आसतना हर एका गरजान तूं पावता देखून ती ह्या जाग्यार सर रितीन सर संगती आमी गमनाक हाडणं आमी कितें म्हणटा सत्रायन सगळें आमी सांबाळून व्हरता कितलें हें गरजेचें हांगा तितलेंच हांगा आयिल्ल्या उपरांत तुमी तोंड धुवंक घे हात धुवंक घे या तुमच्यो गरजो तिरसोवंक घे तशेंच तुमच्या कुडीचे भूक घे तशेंच ह्या परिसरांत तुगे नितळ वाऱ्यान तुमी सेवेचे आनी नितळ जाग्यार तुमी हें तें वचूंक तुमकां कांय अडकळ आसा सगळें आमी पळयच खंयसरी पळयनात कोणी त्या सूक्ष्म आहे तुमच्या भुरग्यां मध्ये आनी जेजू मध्ये कोणूच एक अडकळ येवं नजो म्हणलें जावं ती तांचे शिकाप हो जावं ती तांची इश्ट जावं ती तांच्यो संवयो जावं ती खंयचीय ह्या प्रमाणे तुमी चिंतन वो वावर करता जाल्यार मात्र भाव भयणीनो जेचे एकवटांत रावंक जाता देवाचो हिंड तयार करूंक जाता देखून हांगा सांग पावल कितें म्हणटा मुखार आयका देवाचे कुशे प्रमाणे ताची जतन घेया पूण कायद्यांच्या बळांनी कायद्यांच्या बळांनी उठबस करना म्हाका अधिकार आसा सांगूंक उठबस न्ही कायद्यांच्या बळांनी बगार बगार संतोषान संतोषान संतोष सगळ्यांचो संतोष आमी पळयचे खाली एकल्याचो न्ही देवाच्या हिंडांत असल्या हर एकल्याचो संतोष आमी पळयचे एकल्या दोगांचो न्ही देव पक्षपाती सांगा देव दुबळ्यांचेर ग्रेस्तांचेर कोट्यांचेर बऱ्यांचेर पावस पड असो करता सूर्य उदय असो करता म्हणजे देवाचें उतर सांगता वय मू तर देवाच्या पर्जत आमी तशेंच आसूंक जाय तवळ पेत्रून उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्ही म्हणून आता म्हाका स्पश्ट जालें देखून देवाच्या हिंडांत ते पक्षपात आसूंक नजो भाव कसोच पक्षपात आसप बदला कश्ट जाल्यान थंय दुबळ्या धाकट्यांत इल्ली बिरमोत आमची सडत आसायची धाकट्या भुरग्यांत नेण्ट्या भुरग्यांत आमची बिरमोत सडत आसा तांकां व्हडां बरी आमी लेखूंक जायना धाकट्या भुरग्यांक पातक्यां समोर देव मोग करता की ना व्हड पातक्यां सुल्लो सड करता की ना तुमी करिना देव व्हड पातके म्हणटा आमी उणो करता पूण देव ताका लागून ते जेजून ते मरी मागदल्यान दाखलो दिलो एकल्याक इतलें रीण आसा म्हणून चड रीण आसल्याक फारीक केल्या माफी केल्ल्याक आनी उणें रीण आसल्यार माफी केल्ल्याक तांच्या दोगां पैकी कोण त्या दुनियाचो चड मोग करता आमी सारूं ना जेजून कोण आहा कशी आमकां देवाचे उतार एक वाट दाखयता पळया मुखार एक तुमकां मेळोंक आसचो फायदो चिंतून न्ही बगार काळजाच्या उदारपणान न्ही गे आतां संवसारांत तशें जाता आमकां कसलो फायदो जाता म्हणून पयले मतीन ताचें हें काम केलें म्हाका कितें फायदो सबाजांच्या मतीन तें आसा पूण सोम्याच्या हिंडांत चरयतना आमचो फायदो सोदचो न्ही आमचो त्याग आमी पळोवचो कितलो आमचो त्याग आसा ह्या कामांत म्हणजे हांगा सेवेंथ आसल्यांचो सकाळीं उठोन आतां कितलें आतां हांगा परिसरांत सकाळीं वेग्गी वेग्गी उठोन आमच्या सदांची मीस आसा ताज्या पयलें उठोन कितलीं कामां जातात गुत्त्यांक
कुजनान जावं दी हांगा बायलेन जावं दी ह्या सुन्यांक भायर वचचें जावं दी ह्या सगळें करचें जावं दी. मस्त त्याग आसा भाव भयणी. हें सबारपटी आमच्या उडा आसा काय आमी हाडिना. जायत्यांचो वावर आसा, जायत्यांचो त्याग आसा. यातच मिसावांत हांवें सांगलें न्ही 31 वर्सां जावन ह्या मिसावां चलोवन आसा. एकच एक पटी तरी म्हाका गरज पडोंक ना कितेंय विचारची कोणाय कडेन हात म्हणजे उसारन उबारन मागची गरजच पडों ना. तितलो त्याग आसा भाव भयणीचो. बदलाक सांपावल म्हणटा न्ही दिला मात न्ही हात उखोलो गरजेवंतांक दिवं कितें देवान फाव केला. देखून कितें म्हणालो सांपावल तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडाक तुम्ही कठीणायेन चलोवचे न्हय. होय संवसारांत कठीणाय चलतात बाबा धनी कामागारांक. कितले व्हिडिओ हांवें पळयल्यात. वेळ कितके येवंक वेळ जाल्ल्याक ताका बांदून हात पाय बांदून अशें मारन पडयलां की ताच्या आंगाची खात गेल्या. ते कोलार म्हणल्या एका जाग्यार तो येवंक कितलो गिल्लो वेळ जाल्ल्याक. तुमच्या हाताखाल दिल्ल्या त्या परजेक तुमी कठीणायन चलोवचे न्ही. बगार तुम्हीच बरी देख दिया. देखून भाव भयणीनो आमच्या देखी वरवीं आमच्या साली वरवीं हाजे पयल्यांदा तुमी जायते तुमच्या साली वरवीं कुर्सायल्या क्रिस्ताचे दुश्मन जाल्यात. पोटूच जाला तुमचे. संवसारी मनीस तशें जियेता तांकां पाप बिरमत ना. पूण सोम्याच्या सेवेंत आसतना कोणाकच कोणेच कठीणायन चलयना. हे पगार तुम्हीच बरी देख दिया. बरी देख दिया. हाचे वरवीं श्रेष्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावं. श्रेष्ठ गवळी कोण जो असं म्हणजे श्रद्धा आणि वळीकरा सांगता. श्रेष्ठ गवळी कोण जॉन 10:11 हांव बरो गवळी. कोणे म्हळे बरो गवळी. कित्याक बरो गवळी. बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. सगळ्या शेळ्या पासून ताणें जीव दिला. देखून वो श्रेष्ठ गवळी प्रत्यक्ष जाताना ह्या संवसारी गवळ्यांनी कशें आसाचे केदीस बाबाना तसलो महिमेचो मुकुट तुम्ही जोडूंक पावतल्यात. त्या श्रेष्ठ गवळ्या बरी देवाचो हिंड तयार करूंक आमी वावुरल्या तर तो श्रेष्ठ गवळी प्रत्यक्ष जाताना बावाना तसलो माजवाना तसलो या काळो जायना तसलो महिमेचो मुकुट मुकुट तुम्ही जोडूंक पावतल्यात. पळया न्ही भाऊ तुज्या वावरा खातीर तुज्या त्यागा खातीर कितें तुका बसयलां. मानाचो मुकुट महिमेचो मुकुट जैताचो मुकुट गौरवाचो मुकुट सर्गेचो मुकुट. पण सांपावलांनी म्हणून तिमोथीक बरोवन अवस्वत 2 आणि वळ 8 2 Timothy chapter 4:8 2 Timothy 4:8 नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. आतां त्या हिंडाक बऱ्यान सतान नितीन मोगान सोलोवचें म्हळ्यार कितें नीत पाळची तितलेंच. नीत तुमकां दुसरी आनी एकल्या दुसरी की सगळ्यांक एकच. आनी ती नीत कोणाची मनशांची जायची की देवाची जायची. देव पक्षपाती न्हय म्हळ्यार सगळ्यांक नितीचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुनसुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. हांगा पेद्रू तें सांगता मानाचो मुकुट तुमकां तयार केल्लो आसा. महिमेचो मुकुट तुमकां तयार केल्लो आसा. तो श्रेष्ठ गवळी प्रत्यक्ष जाताना ताज्या मुखार तूं आसतना तो मुकुट घेवन येता खंय तुका तुज्या विश्वासीपणाक प्रामाणीकपणाक तुज्या बऱ्यापणाक तुवें दाखयल्या त्या दया माया काकुलते खातीर मोगा मायपासा खातीर. आज भाव भयणी हांवें सांगलें सर्गा वचूंक आमकां जायत्यो रित्यो करच्यो गरज ना. बरेपण भक्तीपण देवासपण कालतेपण सादेपण बळेपण विश्वासीपण पुरेपूण विधेयपण. ऐका मुखार तेच परी तुमी तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक काल जाया. आता खंयच्या वडिलांक काल जाया. संवसारी वडिलांक हात बांदून आवद बसवा आवद वाल्ला बसवा वाल्ला आयतो म्हळ्यार जायना. देवाच्या हिंडाक सरोवच्या वडिलांक तरणाट्यान देखून तरणाट्यांक कितें म्हळ्यार आकाय सांगलें न्ही पेद्रूक सरे म्हज्या शेळ्यांक तिसरे फावटी कितें म्हळ्यार सरे म्हज्या बकऱ्या म्हळ्यात. शेळ्यो साद्यो वय मू बोकरे उसांबळांनी रेस्टलेस हाणकोर.
देखून हांगा तरणाटे म्हळ्यार बोकरे तरणाटपणार निंगी कित्याक कळल्याक म्हणल्यार इल्लो राग हगे मसो जिद्द बारीकपण मात्र नाही इल्लो अहंकार. देखून तुम्ही तरणाटे न्हू, तुमच्या वडिलांक खाल जाया. तुम्ही सोमेस्त लानविकाय पांगून. आता खाल जावचें म्हळ्यार काय लानवी काय म्हळ्यार कितें देवाचें उतार सांगता न्ही हांगा वस्तेर तर वेळा आमकां केदाळ सांगता तें उतार. लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 32. लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 32 कितें म्हणटा? मालगड्या मुखार उबे रावा म्हणटा. प्रायवंता मुखार उठून उबे रावा आणि म्हातारे प्रायेक मान दिया. अशें तुमी सर्वेस प्राक भियोन चलचें. सरसभरची पिरात आमकां आसा. आतां हांव म्हणलो न्ही आमकां जेसूची हाडिल्ले गवळी आसतना एक मानान कितें मोगान तांचे मुखार देखून तूं हांगा कितें म्हण आतां कितें लानविकाय पांगोर न्हू एकामेकाचे सेवाक जाया. लानविकाय देखून लानविकायेन पांगोर एकामेकाचे सेवाक जाया. पवित्र पुस्तक म्हणटा देव हंकार्यांक पयस करता न्ही धडणीक शेवटीता. लुसिफर म्हणलें आंजाक कितें केलें? कित्याक केलें? हांव 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 म्हणालो न्ही. कितले पटी? 5 पटी. हांव सरकार सरतलो ती वाचून काड. आयजाया चॅप्टर 14 and verse 13-14. तांणी कितलो हंकार दाखयलो म्हण देवाचें उतर सांगता. आयजाया 14 verse 13-14. तूं तुज्या काळजान म्हणटलो कितें म्हणटलो? हांव आकाशार म्हळ्यार हंकार आकाशार सोडटलो. देवाच्या निकित्र प्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन बांदतलो. उत्तरेचे शिमेर आसा त्या जमतेच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो. सगळ्या मुखार हांव म्हजी बसका घेतलो. मुखेल बसका खूब प्रास उंच वयर सोडटलो. महोन्नत सारको हांव जातलो. देवाक सरी समान हांव जातलो म्हणालो. वो हंकार. देखून तो देव हंकार कितें करता? पयस करता. इवन स्पिरिच्युअल प्रायड आसूं नजो भाव भयणीन आमकां. आत्मीक हंकारी गर्वी आमकां आसूं नजो. जाल्यार कितें स्पिरिच्युअल प्रायड. हांव ताजे बरी न्ही. कोणें म्हळें? फारिजेवान. कोणा बरी न्ही? सुंकागारा बरी न्ही. सांपावलान म्हळें कितें? हांव आतां नितीवंत सत्यवंत बळवंत हांव आतां भाग्यवंत म्हळें कितें न्ही. पातक्यावन पैकी व्हडलो पातकी हाका म्हणटात घालते. सुकोणी आमी सुकोणी. आनी कितलो घालतो जाता देवाचें उतार सांगता मुखार. कालत्यांक कितें करता? पूण कालत्यांक आपली दया दाखयता. तांकां कंस भरता आनी कितें तांच्या कालत्यापणा वरवीं आनी देवाक बरें जाता. देवाचें राज प्रगट जाता. आज पदवेन देवाचें राज प्रगट जावना. जॉन मारी वियान तसले ह्या जाकाच्या कालत्यापणा वरवीं देवाचें राज प्रगट जाता. मदर तेरेसाच्या खालत्यापणा वरवीं साद्या जिविता वरवीं देवाचें राज प्रगट जाला. जेजूच्या खालत्यापणा वरवीं आज देवाचें राज प्रगट जाला. न्ही पदवेदारा वरवीं वैज्ञानीक पळय तुमच्या दोळ्या मुखार आसा तर अर्द्याच्या अर्द्याक पयलें क्रिस्तांव धर्म खंय जाल्लो विस्तारलो खंय अंत्योकांत मात्र न्ही. ते अंत्योकांत म्हण थंय गेला न्ही युरोपांत वय की न्ही युरोप देशांनी वय आज खंय गेला. आज खंय गेला? अर्ध्याच्या अर्दो आज सोडून गेला धर्म. कित्याक? संवसारी पदवेदारांनी ह्या रितीन तांकां चलोवन ना. संवसारी पदवेन तांकां उठबस केला. आज तुमकां हांगा साहित्य जाणां येवंक सोडिनात. कित्याक? सांगा? संवसारी पदवी तांकां आसा देखून. सक्कड घालते जाल्ले जाल्यार आनी सगळ्या मुखार जी सेवा करतले हर एका सेवाका वडोली भावान सांगलें न्ही तांकां आशिर्वाद दिया. सो मी आनीक आशिर्वाद घाल म्हणटाना तांचेर मात्र न्ही कोणा खातीर तुमी मागतात मागतल्यांचेर आशिर्वाद पडटा. ऐका उत्पत्ती ग्रंथ 12:3 बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 3. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांव शिराप घालतलो. देखून आज भाव भयणीन हांव पळयतां कितले सेवाक आसात खऱ्या मोगान खालत्यापणान सेवा करतल्यांक हांव पळयतना हांव तांचे खंयचेय धर्म तांचो पंगड हांव पळोवंक वचना. म्हाका बदलाक हांव सोम्याक थाजे मारीपात तुजी वळख हजारांच्या लाखांच्या तूं दिवन आसाय सोम्या. आनी वचून आनी सड सरता करपा दी आदार दी आशिर्वाद दी बॉल दी म्हणून हांवें मागची. देखून हांगा सांगतात कालत्यांक आपली दया दाखयता. देखून देवाच्या बळवंत हाताकाल तुमकांच तुमी कालती करा. आता देवाचो बळवंत हात कोण? म्हज्या जैतवंत उजव्या हातान हांव तुमकां कॉल धरता. देवाचो बळवंत हात कोण? जेजू.
देखून तो ताच्या उजव्याक उबो आसा बसून आसा म्हणून देवाच्या उतर सांगता मागीर आयको मेळटलें. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 19 वाच. मार्क 16 वर्स 19. अशी तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबान घेतलो आनी थंय देवाचे उजवे कुशीक ताणें बसका घेतली आनी तो जावन आसा देवाचो बळवंत हात. तो तुमकां उखल धरतलो देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी काल तिंकारा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. वयर उबारतलो. कोण वयर गेला? तो एकलो गेला. खंडीत मू शुअर मू कितले दाखले आसात हाज्या पयल्यान जायते दाखले तुमकां काडून दिल्यात. निश्चित केल्ल्या वेळार तोय तुमकां वयर उबारतलो. खंयसर हांव आसा थंयसर तुमकां हांव आपोवन व्हरतलो म्हूण सांगलां गे ना ताणें. आनी सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. परतो सांगता तुमचो हुस्को तुमची कंत बेजार आहे सगळी ताचेर सोडा. कोणाचेर? जेजूचेर. कित्याक तस तुमची जतन घेता. एकोणिसाच्या सुरवातीत सांगले न्ही कोणें तुका सुटका दिल्या सोडवून दिल्या. कोणें तुका आज तारान दिला. बरी खबर कोण? तुझ्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आज आमकां हें सकट लाभलां तर हाका कारण कोण? म्हजी खंत तुमची खंत आमची हर एकल्याची खंत बेजार येता न्ही आपणाचेर घेवन आमकां सुटका दिल्या सोडवून दिल्या धैर्य दिलां बोळ दिलां. मुखार ऐका. जागी जाया पूण जागी जाया ह्या सेवेंत आसतना इल्लें पळया न्ही न्हिदून पडो नाकात म्हणटा देवाचे उदक. जागी जाया जागृत रावा. हें सर सुवार्ता चड आनी चड प्रगट जातना तुजो मुजो आमचो वैरी दुस्मानी तयार आसा. कसो तयार आसा आतां ऐका. तुमचो वैरी देवसार गरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचे म्हूण सोदून ताणें गिळ्ळा. हांगा खाण खावंक दिना तो पिवंक दिना हांगा येवंक दिना गिळ्ळा ताणें. आनी कोणा मुखार गिळटा तुमी सारकें चिंतून पळया. कोणा मुखार एकूच पुटी येवन पळय आवरायल्या बरी हांगा लोकांक पळयतना ओ आनी नांव काडलें आनी हें केलें हाका तशें बरें केलें ताका गूण केलें कॅन्सर बरें जालें कुडीक संबंद जालें तो बरें दाखयता आनी तो गिळटा. सबार जाण कुडीच्यो गरजो येवन येतात सबार सेवांक अशी थंय सैतान राखोवंत आसा. कित्याक म्हळ्यार तो अजाप करूं शकता की ना. उगड्या म्हणजे बुकांत 16 वळ 14 कितें म्हणटा एस्ते आत्मे अजापां विजमितां करन दाखोवचें म्हणटा. एका उगड्या म्हणजे बुका 16 वळ 14 एस्ते आत्मे अद्भुतां करून दाखयतले देवसार. आनी ताळणी म्हणल्या विशयान हांगा शिकोवन दिता तुमकां हांवें सांगलां. देखून खंय पडा रित्यो जातात व्हडले व्हडले सेवाक म्हणटात पळय खंय लोक धांवता खंय कुडीच्यो गरजो तीर्सातात खंय पिडा गुण जाता खंयसर तांकां पळय विजा मेळटा खंयसर तांकां काम मेळटा खंय तांचे बिजनेस सफळ जाता तांचे बिजनेस सफळ जाता तांचेय बिजनेस सफळ जाता. सबार जाणांक कळीत ना भाऊ ही कॉशन म्हणटा हांवें जागृत. देखून तूं कसो येता तो गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचे म्हूण सोदून भोंवता. कितल्या जाणांक ताणें गिळ्ळा. गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण तो सोदून भोंवता. भावार्थान तीर रावा. तुमी भावार्थान तीर रावा. ह्या संवसाराक पळोवन संवसाराची कितें म्हणटात व्हडल्यो आशा घेवन कितें जातलें एक दीस हो संवसारान ताच्यो वंदन्यो अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करतात. देखून हांगा देवाच्या खुशयेक काल्तिमान घालून तुमी भावार्थान तीर रावा. आनी देवाची खुशी कितें तुमी संवसारांत हांगा बरें करून खावन जेवण माजा मारून जियेचे म्हणून. देवाची खुशी कितें ताणें धाडलेल्या ताच्या पुताक जेजूक वळखून खंयसर तो आसा थंयसरी तुमी येवन पावा जाय सर्गीचे राज तुवें आनी आमी जोडी जाय म्हणून. भावार्थान तीर रावा. तीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. सैतानाक मुखार रावा. सैतानची कामां कुतांत्र्यो जाणा जाया. आनी संवसारान सगळ्यान शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीकी तसलेच कश्ट सोसूंक आसात म्हूण उगडास दवरा. पळयान गे शिंपडलेल्या भावांक कितले कश्ट आसात. हेरांचे कश्ट पडटा तेय उगडास दवरा. पूण तुमकां जेजू क्रिस्त थंय ससनाचे महिमेक आपोवणे दिल्लो देव सर कृपेचो दातार. ऐका जेजू क्रिस्तात ऐक कोणा थंय आनी कसले आपोवणे दिला ससनाचे महिमेक आपोवणे दिला. देखून ह्या संवसाराची महिमा आमकां नाकात जाय गे. आमकां कसली महिमा जायची सदां काळ उरची बाळची मेळचें तें जिवीत महिमा. आनी कोणा मारिपात देवान दिला जेजू क्रिस्ता मारिपात तें दिला. सर्व कृपेचो दातार थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत
तुमका नव्यान समाधान दितलो हिंगे जेजून कस सोसून नाही ताका सर्ग मेळलो शिसांनी कस सोसून नाही ताका सर्ग मेळलो वय मू आमकां ते कस सोसल्या उपरांत आमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमका तीर आणि गटकन स्थापित करतलो भावार्थान तीर आसतना कश्टान ती आमी आमचो भावार्थ दंडाळ नासतना आमी आसा तर आमकां आनीक गट करतलो न्ही आतां मनीस म्हणजे न्ही इल्ले 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 म्हणटा ते कराट्यान करचे दीस वेता वेता ते मोव जातात की गट जातात आतां बॉडी बिल्डर जाले दीस वेता वेताना गट जातात की मोव जातात तरी आमी देवाचें उतर आयकोन आयकोन दीस वेता वेताना मोव जायचे गट जायचे खंयच्यात भावार्थांत गट जायचे ताका महिमा आणि पदवी ससनाच्या ससना तुजो भावार्थ गट जाता आनी ताका महिमा जातात भाव आमी भावार्थान मेळ भावार्थ कोणाक ते जेजू तें भावार्थ दवरलो म्हणटना कोणा महिमान जातात बापाक महिमा जातात एका घडी की ससनाच्या ससनाक महिमा देखून आमचो भावार्थ तीर उरला जाल्यार आमी हर एक घडी कोणाक महिमा दिता बापाक महिमा दिता देखून निमान नामान कितें म्हणटा सांपावल पेद्रू म्हजो विश्वासी भाव म्हणून हांव लेखता त्या सिल्वानाची कुमकीन ही थोडी उतरां आतां सिल्वानाक पेद्रून कितें म्हण लेखला भाव म्हण लेखला पळ्या सिल्वानाक विश्वासी भाव निजायकी कोण पेद्रू हांगा वडील वय मू अत्मीक वडील की न्ही सिल्वानाचो पूण ताका कशें लेखता शीस म्हूण लेखेना भाव म्हूण लेखता पळ्या आनी ही थोडी उतरां हांवें तुमकां बरयल्या ते हिस्स देवाची नीज कृपा म्हणून उतरांनी रुजवात दिवन तुमकां दैर दिवसोस म्हजो इरादो भाव म्हण लेखता ही कृपा ओ म्हजो भाव ही म्हजी बहीण ओ म्हजो पोत अत्मीक दू म्हणून लेखची ही कृपा जावन आसा कृपा असल्या मात्र तो संबंध भाव बहीण खरो संबंध अत्मीक संबंध आमी जोडटा तर ही कृपेन तीर रावा कृपेन म्हळ्यार असल्या संबंधान तीर रावा असल्या मनोभावान तीर रावा एटिट्यूड म्हणटा एका घडयेक न्ही केदाळ वचूं देखून आमी हांगा केदाळ मागतना हांगा सुखान आसतना आमी टिमान मागता आमच्या दैवी कुटुंबाचेर आमच्या दैवी कुटुंबाच्या सहसान्यांचेर भाव भयण्यांचेर हर एकल्या दैवी कुटुंबात आमी कितें म्हूण लेखता भाव आनी भयण म्हूण लेखता ह्या संबंधांत तुमी तीर रावा आनी माने तुमचे बराबर विंचून काडलेली बाबिलोनांत आसा ती पवित्र सभा तुमकां सन्मान पटयता आतां ही विंचून काडलेली पर्सा जावन आसा पवित्र सभा हाज्या पयल्यान सांगलां कोण पवित्र सभा म्हळ्यार क्रिस्त सवे पवित्र जाल्ली मात्र पवित्र सभा आनी हांगा कितें म्हणटा पेद्रू तुमचे बराबर आतां तुमी भावार्थांत आसात तुमचे बराबर कोणाक विंचून काडला कोण सुम्याचे एक वटांत आसात एक हिंड वडल आयकला मू देवाचो हिंड ह्या हिंडाचे कोण सांदे जावन आसात ते कितें जावन आसा ती जावन आसा पवित्र सभा आतां देवाच्या हिंडान नातलेले पवित्र सभा गे जाल्यार मनशांनी केल्या पवित्र सभेन ते आसात वडोली भावान उल्लेख केलो क्रिस्तांव म्हणले जायते आसात पूण क्रिस्ताची म्हणली थोडींच रुंद वाट्यान चलची जायती आसात अशीर वाट्यान चलची थोडींच देखून हांगा पेद्रू सांगता तुमचे बरोबर विंचून काडलेली ती पवित्र सभा बाबिलोनांत आसा ती पवित्र सभा तुमकां सन्मान पटयता आतां सन्मान काली ह्या पवित्र सभेक न्ही कोणच्या पवित्र सभेन ती जेजू एकवटलेल्यांक तोच सन्मान तोच मान तुज्या म्हणजे आमच्या मतीन तसो आसाचे जावं पूण हांगासर आमी देवाचो हिंड जावन सांगाता मेळटा हेर जाग्यान ते मेळनात की ते देवाचो हिंड जावन सांगाता मेळटा तांकां तोच सन्मान जावं पूण ते हांगा नात आतां मल्याळी भाशेन थंयसर देवा तो उतार आयकता हांगा येवंक जाता फॉर एकले म्हाका फोन केलो अशें म्हाका थंय रितीर येवंक जाय कन्नडांत उलयली हांवें सांगलें हांगा कोंकणीन मास चलता कन्नडांत चलना हौदा ब्रदर आगो तरी कन्नड धरली हांवें सांगलें कन्नडांत थंय चलता ताका बरें करून कन्नड जावच्या जाग्यार तर धाडलें हांवें ताका आमी संतोश पावाचे भाव भयणीनो खंय सरी वचून ताका जेजूची वळख जावन दी जेजूच्या एकवटान तो या ती येवन दित ही जायची तुजी म्हजी आमची आशा आनी निमाणे म्हजो पूत मार्की तुमकां नामान करता पळय न्ही आतां मार्का कितें म्हणटा कित्याक पूत म्हणटा प्रायेंत तो ल्हान पुता सारको सिल्वानाक भाव म्हणटा कित्याक तो प्रायेंत तितलो मार्का तितलो ल्हान न्ही भुरगो न्ही मार्का तितलो मार्क तरणाटो देखून तो हांगा पयलें सांगला युवा जाणांक तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक काल जाया हांगा सिल्वानाक पेद्रू कितें म्हणटा भाव म्हूण लेखता देखून आत्मीक कुटुंबांत ही बापा सारको आसा भावा सारके आसात आनी भुरग्यां सारकीं आसात की ना भुरग्यांक बाळा भांगारा पुता म्हणल्यार कांय सूख ना ह्या तुमचे वनी प्रायांत ल्हान आसल्या भावा बाये म्हणल्यार कांय सूख ना आत्मीक कितें म्हणटा आत्मीक संबंध देखून जेजून समाजाच्या स्त्री कितें म्हळें
हांगा गो म्हळें न्ही कितें म्हळें बाये म्हळें आपल्या आवय कितें म्हळें कितें गे म्हळें गे बाये आनी कुर्सा म्हणान कितें म्हणालो तूं कोण गो म्हाका सांगूंक म्हळें गे कितें म्हळें स्त्री वो तुजो पूत आनी पुता कितें म्हणालो ही तुजी माता आनी त्या मात निमाणे तो कितें म्हणटा हो संबंध आसल्या मात्र कितें म्हणटा मोगाच्या उम्यान एकामेका नामान करा एकामेका मोगाच्या उम्यान नामान करा क्रिस्त सवय असलेल्या तुमका समजतांक समाधान लाभो आमेन. हे सकट कशें साथ जाता आयच्या शुभ वर्तमान काले 5 मिनटां आसात हे सकट साथ जाता देवाच्या उतरा मुखांत ऐका देखून जेजून कितें म्हळें मार्कस वांजेला वस्वर 16:15-20 वाचून काड. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संसाराच्या सव देशांनी वसा वो संबंध आसा करूंक हे देवाचो वो हिंड तयार करूंक देवाची अशी वळख दिवंक क्रिस्ताच्या एकवटांत हाडूंक वसा सगळ्या संसाराच्या पोंतांत पोंत पर्यंत वसा आनी संसाराच्या सव देशांनी वसा आनी सर्व रस्त्यांक स्वार्था परगट करा. स्वार्था परगट जाल्यार मात्र वो संबंध आसा जाता. आतां आमच्या मदें हांगा दैवी एकवट आमी आसा जालां तर कशें तुमी कांय मेंबर जाल्यात गी हांगा रेजिस्टर जाल्यात गी नांव दिलां गी ना क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या वरवीं आमी क्रिस्ताची जाल्ल्या वरवीं वय मो हो संबंध आमकां आज लाभला. सुवार्ते वरवीं जो कोण सत मानिना ताचेर केस्तीचे फरमान पडटले. सत मानतेल्यांक असले असर्यांची पदवी मेळटली. सत मानतेल्यांक हें जिवीत आतां देवाचे वता सत मानलेल्यांक हें भाग वय आतां तुमी इतले जाणांक एकवटल्यात वय मग सत मानलेल्या वरवीं आतां सत मानिनातले जायते आसा तांकां हें फावो जालां गी अशें बसून आयको हें शांत समाधान वो संतोश आनी तांकां हो भावाट बरोच पातीन विश्वास तांणी सत मानूं ना देखून तांकां मेळूंक ना हांवें तुवें आमी सत मानला देखून हें आमकां मेळना. सत मानतल्यांक असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नावी ताजे नावी ते देवसार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले. आज आमी देवसारा बी येता गी पिढे शिडे बी येता गी विकाळ जीवदाळें बी येता गी कित्याक कोणाचें नांव आमच्या मुखार आसा कोण आमच्या सवय आसा कोणें आमकां धैर्य दिलां कोणें आमकां बळ दिलां कोणें आमकां सकत दिल्या कोणें आमकां पदवी दिल्या ह्या सर्वाचेर पिडेचेर सैतानाचेर आनी खंयच्या रचनेचेर देखून वीक पी येयल्यार सोरोप हातान धरूंक शकतले सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसले वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बाधक जावचे ना. म्हणजे क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या उपरांत तुका खंयचेच बाधक हाडूंक शकचे ना. कित्याक क्रिस्ता सरशी येवंक सैतान तरतरता मात्र न्ही क्रिस्ता विरोधी कोणी असल्यार तांकां येवंक क्रिस्त सोडिना. कित्याक तुज्या भोंवतणी कितें घाल्या जॉबाच्या भोंवतणी वोईंग घाल्ल्या बरी देवदूतांचो कितें म्हणटात देवदूत तुज्या भोंवतणी मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक वोईंग घाल्ल्या भशेन तुका राखतात आनी सांबाळटात. आनी पिडेस्तांचेर हात दवन तांकां ते बरे करतले अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबान घेतलो. आज पळय आनी बाबा सर्गा वेच्या पयलें ताणें निमाणे आतां पळय मरच्या मनशाचें निमाणे उतार भोव मलादीक वय मग आनी म्हत्वाचें वय गे न्ही हांगा जेजू पळय आनी गी सर्गा सोडून वेच्या पयलें जाय जाल्यार म्हत्वाचें उतार दिलां. म्हणजे उतार सत माना तुमकां सुटका पिडेता तुमकां सुटका मारेकार जीवदाळ येता तुमकां सुटका सैतानात तुमकां सुटका कितें तुमच्या जिवाक बाधा काडटा त्या सर वस्तूंत आनी माने विसावी बोल. पूण ते 11 जण भायर सण वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले. कितें प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांचे सांगाता वावुरलो. ते प्रसंग करूंक लागले. कितें प्रसंग करूंक लागले वासा एपेस घरां पयल्या पतांत आनी हांव वचपा 3:4-6 ऐका ही जायची तुजी म्हजी आमची कितें म्हणटात हो जायचे आमचो वावरू आमची मिनत ऐका एफिशियन चॅप्टर 3:4-6 हे विशीं तुमी वाचताना क्रिस्ताच्या गुटाची समजणी कितले संपूर्ण हांवें घेतल्या म्हूण ही समजणी क्रिस्ताच्या गुटाची समजणी सगळीच्या रासाची समजणी कितले संपूर्ण हांवें घेतल्या म्हूण तुमकां कळीत जातलें. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरकात्म्या मारिफात बागेवोन दमदुतांक आनी प्रवाद्यांक उघडला. न्ही हो गोट पयलीं कळीत आसलो गी आतां म्हणजे तुमकांच विचारा तुमच्या आवय बापायक कळीत जाल्लें गी आजी आजयेक पुर्वजांक मालगाड्यांक
पण धर्मदुता मुखांतर त्या दाळात तांकां कळीत जालें प्रवाद्या मुखांतर आतां हांवें सोम्याच्या सेवका मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां कळीत केला देखून होस्स तो गुट वस्त तो गुटू स्वार्थे मारिफात परत्यान देवाची कथा सांगता वस्त तो गुटू सुवार्ते सुवार्ते मारिपात सुदेवा सोवे हेर जातीची देवाच्या दायजाची सहावारीसदारा वस्त गुटू सुवार्ते मारिपात न्ही केवळ जुदेवांक मात्र सहज जातीच्यांक सर राष्ट्रांक सहज जनांगांक थानी सुटका सोडवून जोडीजे कोणा थंय जेजू थंय कित्याक जेजू आसा तारोक सगळ्या मनशाक असो सोमी सगळ्या मनशाक असो सोडवणदार सगळ्या मनशाक असो हें सत केवळ आमी रुजू करूंक शकता परगट करूंक शकता मात न्ही ह्या सता वरवीं मात्र हें सत मानून घेतलेल्या वरवीं मात्र आमी देवाचो हिंड जावंक शकता देखून आमी त्या हिंडांत आसा हेरांक ह्या हिंडांत हाडूंक देवान दिलें मिसांव धैर्यान मुखारसून व्हरूंक तसो देव तुका आनी म्हाका आमकां कृपा आदार आशिर्वाद दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया देवाक अर्गां दिवया जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर.